दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. म्हज्या भाव भयणीनो, आनी बायन म्हाका फोन केलें आनी म्हणाली, आनी बाई म्हणाली, फादर, म्हज्या पुताक एक भुरगें जालां, बेबी जालां. वय गे, कसलें बेबी? वॉट्सॅपार पळोवना गे तुमी, वॉट्सॅपार पळय. ओ जर पडल्यान घालूंक येता म्हणलें. ना, वॉट्सॅपार घालां म्हणून, वॉट्सॅपार घालां म्हणून. तर भुरग्या पडल्यान घालें गे म्हळ्यार ना वॉट्सॅपार जल्म मारल्या तक्षण वॉट्सॅपार घालां म्हणून. आतां पडल्यान घालचें आनी कांय संवय ना. आतां काय करचें म्हणल्यार वॉट्सॅपार घालचें, युट्यूबार घालचें भुरग्यांक. आमच्या टायमार आमकां पुरा पाळण्यान घाल्लें आनी शेजारच्यान ताणें हाडून सगळ्यांची बेसांवां घाल्लीं आमचेर. वय भुरग्यां बऱ्या तरेन वाडोवन दी, कुडींत तशेंच मोतींत बऱ्या भलायकेंत वाडोवन दी आनी व्हड जावं दी म्हणून बेसांव घालतालीं मलगडी. आतां कायल्यांत घालचें, आतां वॉट्सॅपान घालचें, इंस्टाग्रामार घालचें, वॉट्सॅपार घालचें. तशें देखून मोगाच्यानो एक व्यक्ती, तो तुगे जाणटो भुरगो, तो ताचेर तें वस्तू ताका एक डिस्टर्बन्स जालो. लोक निंदा उलयता, लोक वायट उलयता, अशें हें समानी ताका बगल्यान तो एक अशें खंतिश्ट जालो. ही खंत बेजाऱ्या ताची दीस येताना सोडून आयली. देखून तो म्हणालो कालेंगे म्हळ्यार, हांव ह्या गांवाच्या त्या गुड्यार, आमच्या गुड्यार वरेंगड जागो, हेणें पुरा घरां आसात तितके तेशीन एक वरेंगड जागो आहा. ती प्रायवंत एकली म्हातारी आसा, मस्त प्रायवंत, आनी ती तिगे बुदवंत. तिचे कडेन म्हणजे सूख दूख सांगता, म्हणजे कश्ट उलयता तिचे कडेन. ती म्हाका बुजयतली म्हणलें इराद्यान थंय गेलो. आनी थंय वचोन तिका म्हणलें, कितें आयलोय पुता म्हणली ती मस्त जाणवाय आसली, जाणटी मनीस ती. आनी वो बुदवंत तरणाटो तिचे शिंग गेलो आनी म्हणलो, म्हाका भारी बेजार जालां. आमच्या हळ्ळ्यांत आमची सैरीं दैरीं हेरांच्यो मस्त वायट, हेरां विशयान मस्त वायट उलयतात, तांची निंदा करतात. तांकां कितलें सतकी पटी म्हूण कळना, सदांच ती अश्यो नव्यो नव्यो खबऱ्यो, नव्यो नव्यो गजाली उलोवन बसतात. म्हाका मस्त दुखता जिणेंत. अशें करयेत गे आमी, हें समानी न्ही म्हणली. देखून तिणें काडल्या उतरां ताका म्हूण सांगलें, आरे बाबा ये तूं हांगा ये, आले पळय वो ग्लास तुज्या हातान दिता आनी तूं भरून उदक खा. तूं हे ग्लास उदक हे ग्लास भर उदक हाडून तूं तुमच्या त्या सैऱ्यांच्या गांतार पुरा वचून, सैऱ्यांचे खंय खबरो तुका उलोवंक मेळ्ळ्यो आयकल्यो पळय, ते सगळ्यांतल्यान वचून हे ग्लासांतले ग्लास काडून हांगा ये, पूण एक्की थेंबो सकयल पडूं नजो म्हणली ती. आनी वो गेलो, ग्लास व्हरून गेलो आनी त्या घरांनीच्या हाच्या भितरनी ह्या भरिल्ल्या उदकाचो ग्लास व्हरून गेलो. आनी सांज जाताना तो फाटीं आयलो आनी विचारलें, तूं वचून आयलो गी तुमच्या कुटुंबाच्या तेन्यापर वचून आयलो गी वय, कितें ती उलयली? ना, हांवें ताणें सांगलें कांय आयकोना. कित्याक म्हणल्यार तुवें सांगलें उदक पडोवन जो म्हजें सगळें गामान, म्हजें गामान ह्या ग्लासाचेर आनी तांचो उदकाचेर केंद्रीत जालें. ती खाल उलयली, खालें सोडलें, खालें धरलें म्हाका वचूना. कोणा दुरसालीं, खंयलें वायट उलयलीं, कोणाच्यो खबरो उलयलीं, म्हाका एक्की कळूच ना. हांव ह्या ग्लासाचें गामान दिवन आयलें म्हणून. तुका कशें भोगता? आमचें समाधान आमी वगडयता, आमी गामान हेरांचेर दवरिल्ल्या वेळार आमची भलायकी, आमचो जिणेचो संतोश, आमच्या जिणेचें समाधान आमी वगडयता. आमचें गामान आमी जायते पटी आमी त्या आमच्या जिणेचेर दवरच्या बदलाक तांच्या उलानाचेर, तांच्या खबरांचेर, हेरांचेर दवरिल्ल्या वेळार आमकां मस्त वायट जाता तांचो तावन. आमकां ताचें आमचें सगळें गामान चलता म्हणून. आनी तुजेर तें गामान दिलें जाल्यार तूं वाडटाय, तूं बरो जाताय आनी तूं मस्त बरो जाताय. आनी तुजो संतोश वाडटा, तुजें शांती समाधान चडटा, तुका बरें काम करूंक जाता, तुज्या कामांनी तुका संतोश समाधान दिसता. देखून तूं ह्या फुडां
यारांचेर कोणाचेर कामान दिनाका, तुजेर कामान दवर, तुज्या बऱ्यापणाचेर, तुज्या वाड्यावळेचेर, ताचेर बऱ्या कामाचेर, बऱ्या उलोवनाचेर, तुज्या उलोवण्याचेर बरें उलयतात पळय तें ताचेर कामान दवर. हें वायट उलयचें सोड, तांकां सोड, तीं देवालेक दितलीं म्हूण. म्हज्या आवय केदाळे आमी सांगतलें, माय ताणें त्या आनी एकल्या भुरग्याक अशें उतार म्हळें, तो ताचे विशीं तशें उतार सांगून आयलो, तांचे लेक ती दिता, तूं वगेत रावपल्या. मागीर केदाळे देखून आमी मांय कडेन ताणें तशें म्हळें आनी अशें म्हळें म्हूण आमी व्हरून वचनातलें हांव. मागीर म्हणचें तांचे लेक देवाक तीन दितात, तूं दिताय, तांकां सोड म्हणटाली. आतांय म्हाका मांयचो उडास येता, केदाळे मांयचें एकच तें, तांचे लेक तीन दितात, तांचे बरे वायटाचे लेक तीन दितात, तूं दिताय, देखून तांकां सोड, तूं तुजें काम कर पळय म्हूण. तशें आमी आमचेर मागडून दवर न्हू, आमच्या बऱ्या उलावणें, आमच्यो बऱ्यो करण्यो ते मांय आयकताली. हांवें कितें हेरांक बरें सांगलां जाल्यार मांय आयकताली, परतून विचारताली, कशें म्हणलें तुवें, कशें जें चिंतलें तशें, बरें जाप दिली तुवें, तशें म्हणून मांय म्हणटली. आनी कोणाक बरें कुमोक आनी केल्यार मांयक बारीक खुशी. मगाच्यान एकलो पडून आनी ताका आताक मार जाल्लो, तो झाडूंक बारीक कश्ट जातालो. थोड्यां कडेन विचारलें ताणें, झाडूंक आयकोनात. आमकां एकल्यांक आमच्या क्लासीच्या बैलांनी वेरांडा आसुल्लो, सोफा आसुल्लो, तो सोफो आमी इस्कालाच्या पयलें इस्काल जावन घराच्या पयलें झाडूंक आसुल्लो. इस्काल जाल्या फुडें भुरगे धुंवताले आनी त्या दीस त्या भुरग्याक आसुल्लो तो पडून ताच्या आतां बँडेज जाली. ताणें म्हजे कडेन विचारूं ना, पूण हांवें वचून तो सोफो झडलो, ताचे हरशीं सरून म्हणून जायना म्हणून. आनी कित्याक वेळ जालो, कित्याक लेट रे म्हणून बाब गेटी कडेन पावलो. नाजाल्यार बाब वयर आसतालो माडा उदक घाल, थंयच तेंच काम करनालो गेटी कडेन. कित्याक वता वेळ म्हणलो ना, अशी गजाल, ताच्या हाताक मार जाल्लो, सुरेशाच्या हाताक मार जाल्लो, ताका झडूंक जायनातलें, देखून हांव झडूंक रावलो, ताचो जाण आयलो म्हूण. ताणें विचारलें तुजे कडेन जांडी म्हळें गे, ना ताणें सांगोना, झाड म्हूण ताणें सांगोना. मागीर हांव ताचे हरशीं विचारलें, हांव झाडटा म्हळें ताचे हरशीं सरून काडून धाडलें. ताणें विचारलें म्हूण बाब परतून ताणें विचारलें तुका झाड म्हणून, ना ताणें म्हाका झाड म्हणोना. मागीर कशें, ताणें सांगनासतना हांवें तसो सरून काडून ताचे हरशीं धाडलें म्हणून. बाब आयलो, हांव ताका सवेंत की सातवेंत कोण बाबान म्हाका वयर उखल्लो, ताका तांकां जाल्यार हांव ताचो व्हडलो आलो, म्हाका उखल्लो, हे पुता म्हज्या, ताणें विचारनासतना तुवें धाडलें न्ही गे बाळा, ताणें विचारनासतना धाडलें न्ही गे बाळा. मांयक आपयलें, मांय कडेन म्हणलें, तुज्या आमच्या पुतान कालें केलां पळय, ताणें विचारनासतना धाडलां, विचारलें जाल्यार एक लेक, विचारनासतना धाडलां पळय ताणें म्हूण. म्हळ्यार मगाच्यान कोणें विचारनासतना आमी धाडलां जाल्यार बाब म्हणालो, ताचे कश्ट ताका समजोवचे, ताजी एक गूण. मागीर ताचें दूख पळोवन आपणाकी दुखलें तें ताका जायना म्हूण बगलें, ताका म्हजी गरज आसा बगलो, तो आनी एक गूण. मागीर तो कश्ट जाता म्हूण पळोवन ताचे कश्ट पळयले ताणें, तिसरो गूण. मागीर ताका पळोवन कुमो करया म्हूण बगलें आनी सेवा करचो गूण आयलो. मागीर ताची बिरमत पावचो बिरमतेचो गूण. ताच्या मागीर ताका मोग आयलो ताचो मोगान ताणें धाडलें. हे 5-7 गूण मेळटात, ताणें विचारनासतना आमी केल्या, विचारून केल्या ते एक गूण गे 2 गूण गे, पूण म्हजे ते 5 गूण आसात म्हणून बाब म्हणालो. परतून म्हाका पटलून धरलें, विचारनासतना तुवें कुमो केली न्हय म्हणून. मागीर म्हाका एक हप्त्यांत आमचें विर्गजीचें फेस्त आयलें आनी बाबान म्हाका कोणाक वस्तू हाडूना. म्हाका ताणें एक बरें सबीत तामशे कल्लाराचे हळडुवे पट्टी आसून म्हाका तांकां निलश्यो हळडुवे आनी फुलां हालीन ताचेर तोले म्हाका शर्ट हाडून दिलें फेस्ताक घालूंक. आनी तूं उरलें जाल्यार आमकां कितें बाबा, ना तुमी विचारनासतना केल्या, ताणें विचारनासतना कुमो केल्या म्हूण. त्या दर आमकां सगळ्या घरांक कळ्ळें, आमी विचारीन कोण विचार नजो, तांचें दूख, तांचे कश्ट, तांचे गरज पळोवन आमी कुमो करचें म्हणून. आनी हे म्हज्या याजाकी जिणेंत मस्त म्हाका म्हजेर प्रभाव घालूं, मस्त. आतां हांव थोडे फावटी चड वेळ हांव फोणां काडटां, लोकां कडेन कावन्सिलींग करता. हांगा आयिल्ल्या लोकांक कोणूय आमी फाटीं धाडना, कावन्सिलींग करता. कित्याक म्हूण सांगल्यार हो म्हजे लागीं गूण तो आवय बापायनी दिल्लो म्हाका. मगाच्यान आमी कोणाच्यो खबरो उलयतना गांवान आमच्या बऱ्याक दवरलें जाल्यार आमकां मस्त कॉन्सन्ट्रेशन मेळटा. जायते फावटी हांगा येतात, हांगा परतून हांव गल्फातावन
आनी अमेरिकांत हांव ऑस्ट्रेलियांत हांव म्हजे चड विचारतात मागणें करतना मौत खंय 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 येता मागण्यांक बसल्यार पुरो मौत खंय 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 येता म्हणून तें कशें तशें गे म्हण विचारतात मागण्या वेळार मौत खंय खंय येता म्हूण सांगल्यार कित्याक मौत खंय खंय येता म्हूण सांगल्यार आमी हेरांचे थंय हेरांक ताका हाका वत दिता आमचे थंय आमी अवेरनेस येना आमचें अवेरनेस म्हूण सांगलें देखून हांवें तांचे कडेन मौत खंय खंय येता म्हणटा सांगतना हांवें म्हज्या जिणेंत जाल्ली एक गजाल तांकां सांगची हांव इटली आसतना मागण्या बसल्या पुरो मौत खंय खंय गेली लायब्ररी गेली बुकांक गेली परिक्षा गेली हांगा मागणें देवाक करदान करचें सोबीत सोबीत मागणी अशिंत पाशार जातात देखून हांवें थंय जेजू कडेन मागतालो जेजू इतली बरी मागणी तुज्या विशीं तुका अर्सूंच्या बदला मौत चिल्लार संगतींत म्हजी खंय खंय वचून मागणें जालें उठोवन आयलो म्हणून बेजार जावचें म्हाका मागीर तें त्या कॉवेंतांत आमच्या कापुजी इटेलीच्या कॉवेंतांत हांव आसल्या कॉवेंतांत थंय ते फादराक म्हणटाले वो फादर हरमानो मस्तू मागणे आसो देवोत भाग्यवंत मनीस तो म्हणून तो तांकां उठोवंक आनी तांकाणांतल्यान धाडला आनी तो जेवण आनी ताच्या रुमांत दिताले ताका आनी प्रायवन तो 96 की 90 कोण ना तितल्या वर्सांचो मस्तू मागण्याचो मस्तू ताचे कडेन ह्या आत्मीक जिणेची संपत आसा आत्मीक जिणेची देरवीं आसात म्हणून म्हाका कळ्ळें हांव ताका फ्री आसतना वचून थंय वचून बसून उलयतालो तो फ्री आसतना आनी हांवूय फ्री आसतना तो मस्त विशय सांगतालो एक ताणें म्हाका सांगलें खरें म्हळ्यार हे म्हज्या आमोलीक तेणें माणीक हें आमोलीक माणीक म्हाका मेळिल्लें तो म्हणलो मागण्या वेळार बसतना मौत खंय खंय येता कशी ती म्हाका मागण्यार्थ ह्या बरी बरी मागण्यांत ती उतरां अशीं आसात आमोलीक ती सोडून म्हजी मौत चिल्लार संगतीक येतालें हांगा भांगर वज्र आसतना ल्हान ताका तें ना खंयच्या धूळ मातयेक ती म्हजी ल्हान ल्हान चिंतपाक म्हजी मौत येतालें खंय म्हणल्यार तो म्हणलो पळय आमचें गामान दवरचें कितें गे म्हूण सांगल्यार तो म्हणलो फादर हरमानो म्हणलो आनी ताणें म्हाका सांगलें तूं इगर्जेच्या मुखार वच आनी गेटी लागीं वच थंय मेन रोड आसा मेन रोडार बसां येतात कारां येतात लॉरयो येतात आनी ल्हानशीं बायकां येतात पुरो पळोवन येवन म्हाका काल जालें म्हूण सांग म्हणलो हांव वयताना पयल्यांत येताना एक सोबीत कार गेलें आनी एक बोंडाचें कार गेलें ल्हान कार गेलें व्हडलें कार गेलें व्हडलें बस गेलें ल्हान बस गेलें व्हडली लॉरी गेली ल्हान लॉरी आयली मागीर हांव वचून फाटीं आयलो ताका म्हळें जाल्ली गजाल परत सांगली ताका अशें म्हणून हाडे पुरो तुवें पळयलें पूण एक म्हणी मार्गार रावयलें गी तुवें ना बसाक रावयलें गी व्हडल्या लॉरयेक रावयलें गी धाकट्या काराक रावयलें गी ना पुरो सांजेंतल्या गेली तुवें पुरो पळयली तीं गेलीं तशेंच चिन्नां मतींत येतात तीं आडोवन रावनाका तीं तशींच वचूं दी ख्यार करनाका रावयल्यार तीं तुका आडकळ जातात मतीं चिन्नां येतात वेतात म्हूण हें नियाळ कर हें तुका अशें जाता म्हणून अवेरनेस आसा जें म्हणलो आनी ताचे उपरांत हांव तेर्स म्हणटाना थोडे फावटी सगळे कडेन तेर्सी हांवें त्या तेर्साचेर गामान दिवन म्हणले आसात चिन्नां येतात आनी चलतात तें हांव तीं आटयना प्रॅक्टीस करून ह्या अंताक पावलां देखून मोगाच्यानो आतां आमचें कॉन्सन्ट्रेशन गामान आमचेर आसा जें त्या तरणाट्याचें जिवन बदल्लें ताणें गामान ताच्या उतरांचेर ताच्या करण्यांचेर ताचेर दवरल्या वेळार ताची मौत विस्तारली विशाल जाली ताचें काळीज विशाल जालें कोण कितें उलयता ताका पडून वचोना तो वाडलो आनी बळादीक जालो बलिश्ट जालो हे आमी बलिश्ट जायचे आमी बलिश्ट जाता आमचेर आमी नियाळ केल्ल्या वेळार आमच्या बऱ्या उलाण्याचेर बऱ्या गुणांचेर आज जेव म्हणटा आमच्या समर्थीची आत्मीक जिणेची वाडवड जावंक आमी बलिश्ट जावंक जेजू एक वाट दाखयता त्या वाटेक आमी 8 बागेची वाट म्हणटा हांव 8 बागेची बोध 8 बिएटिट्यूड्स ह्या आयतारा पवित्र सभा आमकां नियाळ करूंक मिसाच्या वेळार अर्दाना वेळार नियाळ करूंक आमकां देवस्तुती आमकां ते 8 बागी आमच्या दोळ्या मुखार दवरता जेजूची शिकोवन आयकोंक ताची अजापां पळोवंक अजापां आशोवन ताका सोदून म्हणल्या बरी लोक हळले तावन गल्ले तावन पयस तावन जेजूक मेळोवंक येता जेजू तांकां दोंगरार बसयता एका व्हडल्या दोंगरार बसयता आनी तांकां आपली शिकोवन तो दिता ह्या शिकोवणेक दोंगरा वयली शिकोवण म्हणटात सर्मन ऑन द मावंट म्हणटात ही शिकोवण मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 5 ते 7 पर्यंत विस्तारल्या
अध्याय हे म्हाका 5 अध्याय 5 अध्याय आसात पातेवाचे. हांवें सदांच वाचले वांजेलाचें तुमी विचारल्यार फादर तुमी खंयचे सदांच वाचतात म्हळ्यार हे 5 अध्याय 6 अध्याय 7 अध्याय हे 3 अध्याय केदोळे म्हाका फ्री मेळटाना एक काणून ती काणून हांवें नियाळचो. एक अध्यायाची एक ल्हान संगत काणून नियाळची. देखून ह्या 5 ते 7 अध्यायांत दोंगरा वयली जेजून दोंगरार बसून शिकयल्लें पदवेन आनी महिमेन ताणें लोकांक शिकयल्लें. हातूं 8 भागी सोम्याचे हें शास्त्र म्हणटा ताका, सोम्याचें मागणें म्हणटात. 8 भागी सोम्याचें मागणें, गोल्डन रूल, सोम्याचें नियमशास्त्र आमकां दिल्लें. गोल्डन भांगाराचें नियमशास्त्र गोल्डन रूल म्हणटात ह्या 8 भागींक. ही शिकून जेजूच्या पब्लीक मिनिस्ट्रीच्या सुरवेर जेजून उक्त्यान ताचें मिसांव सुरू करताच्या सुरवेर्त सार्वजनीक मिसांवाच्या सुरवेरच सार्वजनीक मिसांव ताणें पब्लीक मिनिस्ट्री सुरू करच्या सुरवेर्त जेजून ताणें हें ती शिकोवन दिल्ली. लोक ही शिकोवणेक नवी शिकोवन म्हणून आपयता आयच्या वांजेला नवी शिकोवन म्हणून न्यू टिचींग. आनी ही शिकोवन जायत्या लोकांक आश्चर्याभरीत करता, आश्चर्यचकित करता, आश्चर्याभरीत करता, ती आकर्शीत करता, मेस्मरायज आकर्शीत करता. जेजू पयल्या सोल्ल्याची पोरण्या सोल्ल्याची शिकोवण मात्र दावपादेस म्हणटा पळय ती मात्र शिकयना. देखून तातूंत पोरण्या सोल्ल्यांत दाव शॅल नॉट किल, दाव शॅल नॉट स्टील म्हळ्यार तुमी तशें करिनाका मात्र म्हणना. चोरी नाका, पडसाद नाका, करिनाका म्हणून मात सांगना. बागार सोमी शिकयता ही नवी शिकोवन. तो नैतीक नियमशास्त्र, एक नवें नैतीक नियमशास्त्र मॉरल लॉ पयले केन्नाय चिंतिनातल्या तसल्या लेवलाक व्हरून व्हरता. आपणाचें मॉरल लॉ पयल्यान केन्नाय चिंतिनातल्या खंय चिंतपाक मेळनातल्या लेवलाक मुनसायेक तो व्हरता. संपूर्णताक परफेक्शनाक एक पयन हें परफेक्शन आमचें जिवीत परिपूर्ण करूंक, आमचें जीवन संपूर्ण करूंक त्या अंतीम लेवलाक, त्या परिपूर्णतायक आनी त्या सर्गाच्या राजाक व्हरून पायता. नव्या मेस्त्रीची नवी शिकोवन आयकतना हो नवो मेस्त्री आयला जेजू ताचें उक्तावण जिणेची पब्लीक मिनिस्ट्रीचें उक्तावण तो करता. लोकांक ताचे कोणी म्हळ्यार परिचय ना. जेजू येदोळ पर्यंत 30 वर्सां गुपितालो. आतां उरलीं 3 वर्सां तो पब्लीक सकडा मुखार येता. नवो मेस्त्री नवी शिकोवन दिता. आनी आयकतना लोकांक एक तर वर्तो उल्हास असो जालो, एक तर वर्तो संतोश, एका तराचें कन्फ्युजनी सांगाताच जालें, घुसपट गोंदळी जाली. एका कुशीन ही नवी शिकोवन म्हणटाना उल्हास संभ्राम आनी एका तरेन कन्फ्यूज घुसपट गोंदळी जाल्ल्या बरी लोक जालो. सता निती खातीर बुकेतात, ताणयतात, दया बिरमोत दाखयतात, नितळ काळजाची शांती संधान करची, हें बरें, हें स्विकार करचें तसलें, हें सगळ्यांनी आमी स्विकार करचें तसलें. शांती सन्मान करचें, शांती खातीर निती खातीर बुकेवचें, ताणेवचें, हें पुरा आमी स्विकार करचें तसलें. पूण कित्या पासत दुबळीं भागी आतां कन्फ्यूज जाले, लोकांक कन्फ्यूज जाले. लोकांक एक तराचें घुसपट गोंदळ जालो. कशें दुबळी काय आमी जिवंक कोण म्हणटा दुबळी काय बागी म्हूण, जेजू म्हणटा दुबळी काय बागी म्हूण. आतां रडतात सादी बोळी ती बागी, रडतेली बागी, दुबळी बागी, ताणयतात बुकेतात ती बागी, सादी बोळी आसात ती बागी, सतानिती खातीर दोगदोनी भोगचे कश्ट भोगतात ती बागी. जेजू पासत इन्साल्ट भोगतेली, दोशी भोगतेली ती बागी म्हणटाना लोकांक घुसपट गोंदळ, तांणी चिंतनातली घुसपट गोंदळ लोकांक जाता. जेजूची शिकोवण चॅलेंज करता, आमकां चॅलेंज करता. जेजूची चॅलेंज आमकां चॅलेंज करता, वडटा आमकां. हे बागी आमकां पवित्रपणाच्या शिखराक, वयल्या शिखराक व्हरून पावतात आनी सर्गींच्या महिमा आमकां लाभयतात. हे 8 बागी आमच्या डिटेल्ड रोड मॅप GPS. आतां आमी खंय येताना GPS घालता.
आनी लगीन पावतना युअर डेस्टिनी ऑन द रायट म्हूण सांगता, युअर डेस्टिनेशन ऑन द लेफ्ट म्हूण सांगतात. देखून हें GPS लोकेशन आसल्या बरी हे 8 बागी आमकां डिटेल आसात कशें आमी सर्गराजाक वेची वाट दाखयतात. सूख संतोशाक भरपूर सूख संतोश भरपूर तुका संतोश जाय, भरपूर तुका सुसंतोशाक पावोवचें कशें गे म्हूण हे 8 बागी आमकां दाखयतात. पूण ह्या 8 बागी आमची मोत रुपांतर करूंक आनी आमची उतरां करण्यांनी आमच्या उतरां करण्यांनी म्हजी असली उतरां उडोवन सांगल्या बरी ती त्या जाणट्या स्त्रियेन म्हळें तुज्या उतरां तुवें ताका गामान दिजें, तुज्या करण्यांनी तुवें रुपांतर जावन बरें जायजें म्हूण तिणें म्हळें. आतां जेजू ह्या 8 बागी दिता म्हज्या उतरां करण्यांनी हांवें बदलाचें, हांवें रुपांतर जायचें, हल रूपकांड बागी रूप घालीचें म्हूण हे 8 बागी आमकां उलो दितात. हे 8 बागी तितल्या सालिसायनी इजिली पाळोवंक असाध्य, इतले सुलाबायन पाळोवंक जायना ते कश्टांचे. आमच्या हर एक स्वार्थ वडण्यो मोन काडिचे पडटात. आमचे ते स्वार्थ वडण्यो आसात, त्यो स्वार्थ वडण्यो आमी मोन काडिचे आनी संवसारी थाळण्यो, संवसारी लाबदोन्यो आनी वर्ल्डली एटॅचमेंट, संवसारी लाबदोन्यो तें पाताक आमी सांडी जाय पडटा. देखून ते कश्टांचे संवसारी आमकां लाबदोनी एटॅचमेंट आसा, आमकां मस्तू एटॅचमेंट, आमकां म्हणल्यो थोड्यो संगती आहात, थोड्यो वस्तू आहात, तांकां मस्तू एटॅचमेंट आहा तें पुरो सोडिचें पडटा आमकां. देखून पाताक सोडिचें पडटा हें कश्टांचें. संवसारी थाळण्यो, संवसारी वस्तूंक चड गामान दिवचें, संवसारी वस्तू थंय चड आकर्शीत जावचें, वडण्यो जावचें. संवसाराची सड्ड बुलावणी एल्युअरमेंट म्हणटा, संवसाराची दौलत, संवसाराची वस्तू थंय आमी आमकां वडचें एल्युअरमेंट आमकां बुलयता तें करूंक. संवसाराचें बौद्धीक वेल्थ लेखा वर्तें आशा हाडटा आमचे तावन, ताका गण्य दिवचें, ताका आनी मान मर्यादा आमकां फेम स्टेटस, आमकां आमच्या बिल्डिंगांत आमच्या सेसांबार आमकां स्टेटस जाय, अती वर्तें गामान आमच्या स्टेटसा दिवचें. एटेन्शन सिकींग, खंय गेल्यार आमकां गामान दिचें, म्हाका पळयचें, म्हाका सगळ्यांनी लोकांनी पळयचें म्हूण. अत्मीक वाडवळ आंतवून ना, हाका आमी गुमान दिवंक नजो. त्या दाळा ह्या 8 बागी आमकां सुलाभ जातात. हे बागी आमकां आयकतल्यांक ते अर्थ करून घेतल्यांक आनी ह्या बागींक खुशेन वेग मारतल्यांक, बागी आयकचे ते अर्थ करकाणीचे ह्या बागींक आमी खुशेन वेग मारीचे, संतोशान खुशेन वेग मारीचे. त्या दाळा आमकां परिपूर्णता, परफेक्शन जोडूंक असाध्य जायना, सलीस जाता. मोगा असो ग्रेस्त जावचें, घर भरचें अशें आनी आसचें. मोगाच्या न्हू, ग्रेस्त जावचें सूख गी, घर भरून आसचें. आमच्या घरांत भरून आसा, कार आसा, गार्डन भरून आसा, बँकांत आसा, बरें दादोशी आसचें, ग्रेस्त जावचें, घर भरून आसचें, तुजे विशीं हेरांनी बरें उलोवचें. हें सगळें आपायचें गी, डेंजरस गी. ह्या विशयी जेजू कित्याक सत्राय दिता? जेजू कित्याक दुबळीं बुकेल्लीं बरीं घरांत भरून आसलीं, ग्रेस्त आसलीं, बँकांत दारबस्त आसलीं, आस्त गिस्त आसलीं, तांच्या बदलाक जेजू म्हणटा दुबळीं बुकेल्लीं, आतां रडटेलीं, आतां इन्सल्ट सोंसतेलीं, आतां इन्सल्ट भोगतेलीं, तीं भागी म्हूण जेजू आपयता, तीं भागी म्हणटा. लुकाच्या वांजेलांत, आयसो माथेवच्या वांजेलांत, जाल्यार लुकाच्या वांजेलांत पळय अध्याय 26 म्हणसर. कित्याक म्हळ्यार जेजू खंडन करता ग्रीड, अती आशा जेजू खंडन करता. जेजू वर्बोसो ग्लटनी म्हळ्यार वर्बोसो, जेजू वर्बोसो खंडन करता. जेजू मागीर इंटेम्परन्स म्हळ्यार राग नियंत्रण करनातलो राग, इंटेम्परन्स हाका जेजू खंडन करता. मागीर वेन ग्लोरी, दौलत, आडंबरा, दर्पा, गत्त हाका जेजू खंडन करता. ह्यो संगतीचे विरोध गुण जेजू प्रमोट करता. ह्या दौलते विरोध, ह्या ग्रीड अत्याशा विरोध, ह्या वर्बसा विरोध, ह्या राग कंट्रोलांतल्या विरोध जेजूचो बरो गुण जेजू प्रमोट करता. वेन ग्लोरी, दौलते बदलाक दौलतेचो विरोध गुण जेजू प्रमोट करता. बागी दुर्बळे म्हणटा, बागी दुर्बळे,
दुर्बळकाय बागी पवित्र जिणेक पावना. थोडे दुबळे आसात ते पवित्र गे, या थोडे बरे ग्रेस्त आहात ते बागी नाही गे, ते पवित्र नाही गे, पवित्र ते जियेनात गे ते. देखून खाली दुर्बळकाय नॉट सफिशियंट म्हणटा जेजू. पवित्र जिणी जियोंक खाली दुर्बळकाय सफिशियंट न्ही. मातेव म्हणटा स्पिरितांत दुर्बळे बागी म्हणटा. लोक म्हणटा दुर्बळकायच बागी म्हणटा. मग अशानो मातेवाच्या वंजलांत जेजू म्हणटा संवसारी वस्तू तावन मेकळे जाल्ली ती बागी म्हूण. संवसारी वस्तूक तितलें लाभ दोनिना. वस्तू आसात तशें लाभ दोनिना. मग अशानो म्हाका इस्कालांत आसतना हांव मागणें करतना देखून एका कुटुंबाच्यांक, एका भुरग्याच्या कुटुंबाच्यांक मस्त बरेंपण जालें. तांणी एका वर्सा भितर वगडयल्लें मस्त जोड कणयलें. तांचो वेपार बरो जालो आनी हांगड ती आमची क्रिस्तांव न्ही जाल्यार अक्रिस्तांव जाल्यार तांचें तें शॉप बेंजार करूंक म्हाका आपयलें. आनी शॉप बेंजार करून जाल्यार थोड्या तेंपान कितें देवान तांचेर बेसोंक गेलो. देवाच्या दयेन जेजूच्या काकुळटीन तें शॉप वाडलें. तांकां दैवीक काकुळटीचें हांवें ल्हानशें म्हजें पिक्चर आसलें तीं वयर दवरलें तांणी. ती आमची क्रिस्तांवची न्ही जाल्यार म्हजे कडेन ल्हानशें आल्यान. आनी देवाच्या उतरांचें लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 6 हांवें तांकां एक देवाचें उतार दिलें. तें तांणी बरोवन सुद्दां हांवें वाचतलीं ती. आनी जेजू खातीर हें फावो जावन ती आमच्या जिणेंत मागतलीं ती वयर आयलीं. एक 3 म्हयने पासून तितलें वयर येवनात. मागीर ती बरें वयर आयलीं आनी भारी यार जालो तांकां. दिपावळी वेळार भारी यार, क्रिस्मसा वेळार मस्त यार जालो तांकां. मस्त यार जावन मस्त वयर आयलीं ती. त्या वेळार तांणी म्हाका एक बायक दिलें तांणी. नाका म्हळ्यार जावना. त्या वेळार तें बायक म्हज्या नांवार तांणी काणयचें म्हणलें. मागीर आमी वचून म्हजें नांव काडलें आनी प्रिंसिपाल म्हणून घालें. प्रिंसिपाल म्हजें नांव नातलें, प्रिंसिपाल आनी आमच्या इस्कालाचें नांव घालें. आनी तें म्हजें न्ही, तें म्हजें प्रिंसिपालाचें तें. हांव त्या वेळार प्रिंसिपाल आसता म्हणसर हांव सोडून येताना आनी एकलो प्रिंसिपाल आयलो. तें बायक ताचें जालें. दिवन एक 3-4 म्हयन्यांनी 6 म्हयन्यांनी कोण ना म्हाका आनी एक इस्काला ट्रान्सफर जालो. आनी त्या वेळार तें बायक हांवें थंय सोडलें. कित्याक म्हळ्यार त्या इस्कालाच्या नांवार आसा, प्रिंसिपाल म्हज्या नांवार ना. ती आमच्या वडदीची रेग. आमी तशें करीचे. वस्तू आमी यूज करयेत पूण आमच्यो न्ही त्यो त्या आमच्या त्या कोयंताक सरवाल्ल्यो. कोयंतान कोण मुखेल येता गी तांकां ताणें यूज करचें. तो जावन येताना त्या बायकान एकल्या दिवन गेलो तो. ताणें 6 वर्सां थंय आहलो. त्या बायकार येतालो. नवें बायक हिरो होंडा तें. पूण मोगाच्यानो वस्तूंक लाभदोनी डिटॅचमेंट जायते आसल्यार आमकां पळय स्पिरितान दुर्बळी म्हळ्यार तें. आमी बायक व्हरता पूण म्हजें न्ही तें. थोड्या लागीं जायत्यो वस्तू आसल्यार तांकां त्यो लाभदोनिना. हांवें म्हज्या जिणेंत कोडयाळकार बरे ग्रेस्त व्हडले तोटां आसले. लाभदोनिना. तोट्याक म्हणटा हें तोट देवान दिल्लें म्हाका. हांवें हाडिल्लें न्ही हें. देवान दिल्लें म्हणटात. थोले कांय लाभदोनी एटॅचमेंट ना. तोले बागी मनीस मागण्याच्या स्पिरिताचे ह्या 8 बागी जिवनचे मनीस आसात. पूण वस्तू नातल्यांक आनी एक अशी आनी एक डब्बल बेसांव मेळटा. डब्बल बेसांव कित्याक म्हळ्यार तांकां वस्तू तावन मोगाच्यानो वस्तू तावन स्पिरितांत मेकळें जाल्यार ते तांच्या स्पिरितान भितरल्यान तें खंयच्याक लाभदोनिना. ती वस्तू आसा पळयतात आनी ते सांबाळटात. हें देवाचें हांव मॅनेज करतां. हें थॉट देवाचें म्हणटात. हें बिजनस देवाचें म्हणटात. मेकळें जावचें मस्त सालीस तांकां. कित्याक म्हळ्यार तें एटॅचमेंट ना, लाभदोनिना. संवसारी बदीक वायट न्हय, नॉट सीन. म्हणजे आमच्या कडेन कार आसा, व्हडलें घर आसा आनी कितें संवसारी बदीक आहा. तें संवसारी बदीक फाताक न्ही, तें वायट न्ही. पूण तें बदीक तांचे लागीं जायत्यो थाळण्यो हाडूंक थोडे फावटी तें कारान जाता. त्या वेळार तें वायट जाता. थाळण्यो हाडटा, एटॅचमेंट करूंक, लाभदोनी करूंक तें बदीक तांकां ओडटा. म्हाका कोणाची गरज ना म्हणलो चिंताप येता. म्हजे कडेन दुडू आसा, म्हजे कडेन जाय जाल्यार सगळ्या म्हाका कोणाची गरज ना म्हणलो एक मनोभाव येता. तसलें एटिट्यूड तुका आसा जाल्यार थोड्यां कडेन आसा. हांवें पळयलां म्हाका कोणाचीच गरज ना, सगळें म्हजे लागीं आसा म्हणलें. म्हाका कोणाची गरज ना म्हूण तें पातकां व्हडलें पाताक जाता. वय कळ्ळें गी. सेल्फ रिलायन्स, टू मच सेल्फ रिलायन्स म्हणटात. म्हाका कोणाची गरज ना म्हळ्यार हांव म्हजेरूच रावलां. कोणाची म्हाका गरज ना. सेल्फ रिलायन्स हें बरें न्ही. आनी एक जालें म्हळ्यार सेल्फ इंडल्जन्स.
हें बरें न्ही म्हणटात. दुर्बळ्यांक डिटॅच जावंक सुलाभ, ग्रेस्ता प्रास दुबळ्यांक ह्या सगळ्या वस्तू जावन मेकळें जावन देवाचेर भार घालूंक ग्रेस्तां प्रास दुबळ्यांक सुलाभ. तांचेड वस्तू ना कोणाचेर भार घालतात? देवाचेर भार घालतात. देखून दुर्बळी बागी म्हणटा देव जेजू. पूण सदांवत ग्रेस्त जावं दी, ग्रेस्त जावची आशा दुबळ्यांक मस्त दुबळे म्हाका ग्रेस्त जायचे म्हण आशा. आनी ग्रेस्त येतलो म्हणजे हरशीं येतालो, फादर मागा हांवें अशें सुरू केलां, कोऱ्याचें बिजनस सुरू केलां, म्हाका ग्रेस्त जावंक जाय म्हणून. आनी रेवेचें ताच्या बिजनस करून ताच्या बँकांतलें भांगर पुरो सोडयलें आनी भांगर सोडून ताचें. आनी तो हांव ग्रेस्त जाल्यार गरजेवंतांक हांव पावतां. आतां हांव दुबळो, म्हजे कडेन कांय ना, हांव एक ग्रेस्त जातां. मागीर हांव शॅर करतां, गरजेवंता लागीं शॅर करता म्हूण चिंततालो. मागीर तो मस्त ग्रेस्त जालो आनी ताणें मस्त बोटयांनी घालून परत ग्रेस्त जालो, मस्त ग्रेस्त जालो तो. आनी ग्रेस्त जाल्ल्या वेळार पयलें घराक लागीं येतेल्यांक तेंय तांच्या घराच्या बागेर घालतालो, कोणाकय मेळनासलो. वेळ करून वता पयलें तो पयले मिसाक येतालो, बूक आनी परत दवरतालो. मागीर लेट मिसाचें व्हडलें कार करून ताच्या कुटुंबाच्यान येवचें आनी लास्ट कंथार जाता उठलीं बसलीं आनी हॉटेलाक मागीर जागो मेळना म्हणून. एक स्पेशल हॉटेल आसलें, त्या हॉटेलाक लायन लागचें पडटा म्हणून निमाणें कंथार सुद्दां परत गेलीं, कारा बसलीं हॉटेलाक गेलीं. तशेंच तो देखून मोगाच्यान देखून दुबळी म्हणल्या तक्षणा आमी तितलें पवित्र जाता म्हणलें लेख न्ही. तशेंच ग्रेस्त मस्त लेखा वर्ते एन्जॉय करतात थोडे ग्रेस्त लेखा वर्ते एन्जॉय करतात. लेखाच्याक चड एन्जॉय, सदांच एन्जॉयमेंट. आपूण आत्मीक रितीन हांव लाभ दोवंक ना म्हणटात, पूण थंड वाटे एन्जॉय करतात. देखून दुबळी स्पिरितान दुबळी बागी म्हणटा. म्हळ्यार स्पिरितान खंयचें अटॅचमेंट जावन बुकेतात. बागी कित्याक? ते देवाक थाणयतात, ते देवाक बुकेतात. देखून ते बागी ते आशेत तांच्या देवा मेळची आशा, देवा ते एक जावची तांकां थाण बूक. देव तांच्या काळजांनी भरला. देवाक ती काळजांनी बरो, म्हज्या जिणेन बरो म्हूण आशेतात, ताणयतात ती बागी. पूण दरबस्त खाण तुका वरबसाक घालता तेन्ना तुका देवाक बुकेवंक जायना. देवाची खुशी करूंक कश्ट मारता. देखून तुवें खाणा पियेवन आतां तितके थडवल्यार, खाण बूक दिल्ले थडवल्यार, तुवें खाण पियेवन थडवल्यार आनी बुकेल्ल्यांक ते भाग आनी वरबसाच्या थाळणेंत तुका सुटका मेळटा. मोगाच्यान आसचें आनी रडचें हें भाग संतोसू आनी देदेस्पोर दाखयता. आसचें आनी रडचें म्हळ्यार संतोसू आनी रडचें म्हळ्यार देदेस्पोर दाखयता. भागार ते आसचें म्हळ्यार संतोस म्हूण आमी न्हू, भागार आसचें म्हळ्यार हांगा संतोसू या रडचें म्हळ्यार देदेस्पोर म्हूण आमी चिंतिनाये. भागार आसचें म्हळ्यार जोखोण सदांच फन लवींग. थोडे भुरगे शिकनात, तांकां कुशलकाय जायचे, गम्मत जायचे, ऑलवेज सदांय सोदचें खंय फन मेळटा, खंय खुशी मेळटा म्हणून. बूक नाकात, जबाबदारी नाकात. थोड्यांक तशें काम नाका आनी कांय नाका, तांकां कांय जाय मस्त फन्न जायचें, हर एकान ती फन्न. पळया आतां आमचें रोसाचीं खारयां पळया, तें फन्न गी तें फन्न गी. पळया फन्नाच्या नांवान कितें करतात पळया. सदां ते तांकां एकच जाय म्हळ्यार फन्न. मग दुसरें घालें एंटरटेनमेंट सगळ्यांतल्यानी तमाशे फन्न तमाशे. मागीर मनोरंजन, तांकां मनोरंजन. मागीर सुखाभोगा प्लेजर, हें सोदच्याक लाफींग म्हणटा. आनी रडतेले बागी म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार ती क्षणीक सुखाक बली जायनात. क्षणीक सुखां आतां पिवणें एका घडयेचें मात्र, एका घडये सुख फाल्यां उरता न्हू तुका. तें तुजी परिस्थिती ती रीण तुवें फारीक करूं नाय, रीण म्हूण पियेलोय. क्षणीक सुखां कित्याक तें सॅटिस्फॅक्शन तृप्ती तुका दिना. क्षणीक सुखां एक घडयेचें सूख तुका तृप्ती दिना. ताका निरंतरी एंटरटेनमेंट जाय तुका. सदांच एंटरटेनमेंट मनोरंजन तूं जाय. वॉट्सॅप, फेसबूक, जुगारी इत्यादी तुका जाय. हातूंत तुका तृप्ती क्षणीक सुखां मात्र मेळटा. तुका हातूंत तृप्ती मेळना. हें जाणा जाल्यार तुजी थाळणी चलता. मागीर जेजू म्हणटा इन्सल्ट सोंसतेली बागी. कित्याक देवाच्या दगदोरी सोंसतेली बागी. कित्याक म्हळ्यार ती आपणा इन्सल्ट जाल्यार ओडना.
देवाक होगलाप देवाक दान फावो होगलाप आमी देवाक दिजे म्हणून देवाक अर्ग होगलाप दितात देवाक मात्र महिमा देवाक मात्र अर्ग होगलाप स्तुती वंदन फावो म्हूण लेखतात देखून आपल्याचे इन्सल्ट बगल्यार देवाक ती वंदन करता देखून ती बागी दुबळी खाई देवाक ताणेवचें देवाक बिखूंचें लणविकाई हंबल आनी बाग आमचें ह्या लणविकायेन ताणें बुकेन आनी हंबल लणविकायेन हाडचें दुबळेकायेन हाडचें बाग आमी नियाळया तुका तुज्या जिवितांत कसली लब्धोनी आसा ह्या 8 बागी विरोध कसली लब्धोनी आसा सोदून काड ह्या 8 बागींत कसले बागी तुका जियोवंक कश्ट मारतात ताचेर नियाळ कर तेन्ना तूं बागी मनशाच्या एकटेरांत एक बागी जाताय सर्वेस्वरा देवा आज ह्या 8 बागी नियाळटाना आमच्या तरणाट्यांक तांच्या जिणेंत आशेवचें तांचे जिणी बांदून हाडचें तांणी बरो एक निर्धार कर खणोवन तांचो फुडार बांदून हाडचो एक निर्धार करूंक तूं तांचेर बेसांव घाल म्हूण मागता हांव हर एक दिसा मोगाच्यान आमी देवजो लागीं मागया ह्या आमच्या तरणाट्यांक बरें काम मेळोवंक कश्ट काण शिकल्यांत आतां बरें फुडार बांदचें जातलें काम मेळोवंक आनी तशेंच सैरीक सोदतेल्यांक बरी एक सैरीक मेळोवंक सर्वेस्वरा देवा तुका सोदतेल्यांक ना म्हणनाय सर्वेस्वरा देवा तुका सोदतेल्यांचेर बेसांव घाल सैरीके खातीर दिंबेर पडोवन मागतेल्यांक आमचें मागणें आयक आनी आमी कोणा खातीर मागता एक बरी सैरीक तांकां फाव कर कितल्या तेंपात हांव सैरीक सोदतात तांचे काजारे जिणेंत तांकां फाव कर कितल्या जाणांक लग्ना बेसांत भुरगीं नात तांकां लग्ना बेसाचो बरो फळ एक भुरग्यान तांकां फावो कर सर्वेस्वरा देवा कितलीं जाणां आज ब्रेन स्ट्रोक जावन एक कूस नासतना वळवळटा तांचे कस सजून तांकां आदार दी तुजे कुशीत तांकां गूण कर कितलीं जाणां कॅन्सराच्या पिडयेंत आनी न्युरोमस्कुलर डिसऑर्डर म्हणून MND म्हणली पिडयेंत कितले जण हात पांय चलोवंक जायनासतना बेड्डार आसात तांची बिरमत पावता पिडा गूण कर म्हूण मागता हांव कितलीं जाणां बोगनांत कोणें तांकां दुखयलां संबंद तुटला देखून लग्ना जिणेंत गे सांबारा गे कुटुंबांत गे काळजां दुखल्यांत शिनल्यांत तांची काळजांत ती शिंदिल्लीं काळजां परतून गूण कर सर्वेस्परा ह्या 8 बागीचो संतोश तांकां फावो कर आनी कोणाक कुडीच्या पिडेन कश्ट जातात तांकां तूं बेसांव दी कोणें लोन काडलां तें लोन फारीक करूंक उड्डातात तांचेर बेसांव घाल लोन फारीक करूंक तांचें रीण फारीक करूंक वाट दी कितल्या जाणांनी बिजनसा पयशे घाल्यात हॉटेलांत गे ह्या आनी एका बिजनसांत गे पयशे घाल्यात ते फाटीं काडूंक जायनात ती रिकवरी करूंक पयशे फाटीं काडूंक तांकां बेसांव दी आनी त्या कश्टांत तांकां बचावी दी आतां परिक्षेच्या वेळार जायतीं भुरगीं घालपान ती हांगाय मागोवंक आमकां तेसांव घालतात त्या सगळ्या भुरग्यांक शिकलें मतीन दवरूंक ती चुरक बूद तांकां दी आनी तांणी बरें सारकें जावन तांणी मार्क काडूंक आनी कश्ट काण तयार करूंक कृपा दी जो जे त्या रास करता सस्ताच्या सस्नाक आमेन. दिव्यवाणी